पंचायतीच्या निवडणुकीच्या निमित्तान दिवचल तालुक्यातले 3 फॉर्म वाडी जिल्हा पंचायत गोपाळ सुर्लकर, कारापूर सरवण जिल्हा पंचायत महेश सावंत आणि मयी जिल्हा पंचायत बाबा आमचो शंकर चोडणकर हाजे फॉर्म भरपा खातीर हांव आमचो मयीचो आमदार प्रवीण जाटे हांगासर मोठ्या संख्येन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते भाव आणि बहीण हांगासर उपस्थित आसा। आज जी उमेदवारी दाखल झाली आहे ती पूर्णतः ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी त्यांनी अर्ज दाखल केला आहे आणि काय घडेल तर त्याचा विचार वेगळा करता येईल। जिल्हा पंचायत 2020 या निवडणुकेक हांवें सगळ्या सहकाऱ्यांच्या सहाय्यान आयज अपक्ष म्हणून निवडणुकाक अर्ज दाखल केल्लो आसा। ते लाटांबाचेचे उमेदवार गोविंद मांद्रेकर आणि आयज आपले नॉमिनेशन फायल केला। गोंयचेर एक दुख्खाचें सावड किंवा एक हेंच्यांनी जो कृत्य केला सरकारान आमच्या आवयक जे विकपाचें आनी तेचे जे सेलिब्रेट केला ते एक मोठे संकटान आमी गोंयकारां आज मोगो पक्षाचे 4 उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले आसा। कवळेचो बाब गणपत नायक, बेतकी खांडेचो बाब विश्वजीत नायक, वेलिंग प्रियोरचो बाब दामोदर नायक आणि कुर्टी खांडेपाराचे प्रिया च्यारी हे चारांनी मोगो पक्षाचे आज अर्ज भरिल्ले आसा फोंड्या तालुक्यांतले। आणि फाल्यां शिरोडा आणि बोरीचे दोगूय जाण आमचे फाल्यां अर्ज भरतले। आमचे भोव मडकोण ग्रामपंचायतीचे सगळे पंच सदस्य म्हाज्या वांगडा गंभीर रुपान सारखे उबे रावलेले आसात। त्याच्याच बरोबर गांवचे सगळे ग्रामस्थ तशेंच इतर पंचायतीचे वळवय, केरी, बेतकी, खांडोळा, तिवऱ्या वर्गा पंचायती सगळे युवा तरणाटे आणि सगळे जितले जाणकार लोक आहा तेंच्यांनी आमकां फूल पाठिंबा दिला आसा। सगळ्या वेलिंग पंचायत क्षेत्रांतल्या तशेंच पुणे आणि मडकय यांच्या सगळ्या ग्रामस्थां कडेन मागता की तेणें म्हाका बहुमतान निवडून दिवचो। I don't think we would like to say that there's no opposition, but what we can say is that we will work hard to make sure that Anjali wins the elections. माझे नाव अंजली गजानन नायक, हांव BJP मार्फत बसला। संघान एकवटान भारतीय जनता पक्षाचें काम करया। आमदाराक म्हाजे सदांच सहकार्य आसा। आमदारान म्हाका उमेदवारीक लागून बरे गोश्टी घेतलेले आसा। तशेंच मार्जो मतदारसंघाचे आमदार पांडुरंग मडकयकर आमचो ह्या करमळे गांवचो एक भाग पडटा आनी करमळे गांवांतल्यान आमचे सगळे मतदार येयल्ले आसा। This is the first time that under the leadership of Mr. Girish Chodankar that an NSUI member has been given a ticket. So this has never happened in Goa. So I think this is an eye opener for our party and under leadership. आणि आम्ही सोजमत आहे आम्ही सीट जरूर जिंकतले आणि आमच्या हातीन येतले। My name is Shiny Ahmedati Oliveira. So why you are interested in politics? Because I want to give back to society. I want to serve society. So that is my. पेडण्यान 4 मतदारसंघ येतात। एक हरमल, दुसरो मोर्जी, तिसरो येता धारगळ आणि चवथो तोरशे। जशें हांवें म्हटलें हरमल आणि आमचे मोर्जी त्याचबरोबर ठामपणे सांगता धारगळ मतदारसंघ आणि तोरशे मतदारसंघ सुद्धा भारतीय जनता पक्षाक हे आमचे कार्यकर्ते निवडून दिले। आमच्या BJP पार्टीन आणि BJP पार्टी आणि आम्ही हांव आणि मिस्टर सोपटे हे दोघांनी मिळून 4 कॅन्डिडेट आम्ही फिक्स केले। बोरी स कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हांवें आज म्हजी उमेदवारीचो अर्ज दाखल केल्लो आसा। म्हज्या तमाम सगळ्या कार्यकर्त्याच्या आग्रहानुसार आज हांव फुडें सरिल्लें आसा। बोरी स हो एक्चुअली महिला राखीव जाल्लो पूण काही तरी गोंधळ करून हो जनरल करून घेतलो आनी एक महिलांचेर अन्याय केलो। या अन्याया खातीर हांव न्याय मागपा खातीर हांव आज फुडें सरिल्लें आसा। 2012 ते 2017 एक 5 वर्सांचो कार्यकाळ सरपंच म्हणून पूर्ण केल्ली पूनम सामंत ही एक खूब कमी सरपंच आसता की एका बरोबर 5 वर्सांचो कार्यकाळ पूर्ण करता। तर पूनम सामंतान तो कार्यकाळ पूर्ण केला आणि तातूंत बेतोडा ग्रामपंचायत क्षेत्रांत बऱ्यापैकी ताणें काम केल्लें आसा। म्हजें नांव मुकुंद गावडे, हांव काँग्रेस पार्टी तर्फे उबो रावला।
आज मुकुंद गावडे की एक सगळ्या सर्व संमत असो उमेदवार म्हणून लोकांनी प्रपोज केला ताका आणि आज तेणें फॉर्म भरलेलो आसा. कालांगुटांनी आमचे एक प्रोजेक्ट चल्लेलो आसा गार्डनाचो, तो आमी कंप्लीट करतले. हांव तुमकां एश्योरन्स दिता की निवडून येयलो जाल्यार हांव आमचे आमदार मायकल लोबो आनी कलंगूट पंचायत, हरपोरा नागवा पंचायत आनी आमची कांदोलीम पंचायत तिगूय जाणांचो म्हाका बरो तेंको मेळ्ळो. तेंच्या वांगडा काम करतलो. पंचायत इलेक्शनाक उबो रावता. भारतीय जनता पार्टीच्या भारतीय जनता पार्टीन म्हाका उमेदवार म्हणून हांगासर परत एकदां उबो केल्लो आसा. बार्शी मतदारसंघात जे आमचे ZP इलेक्शन आसा ताका आमी कॉन्टेस्ट करपा खातीर आयज संदेश गांवकर ताका आमी कितें आसा हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यां कडेन की एक बरें शासन मेळपा खातीर आयज लोकांक एक आमी कॅन्डिडेट दवरलेले आसा. आनी आमचे कडल्यान लोक आसात, सगळे यूथ आसात आनी युथाक एक अपील आसा की आमी एक बरें नेतृत्व वयर ZP इलेक्शनाक आमी निवडून दिवया. ही आमची युथाक एक मेसेज आसा आनी सगळे आमच्या मोरपिल्ला, बारशां आनी फातर्पा, मळकण पंचायत आनी आमची कावरी पल्ली पंचायत आनी सगळे युथाक आमची अपील आसा की म्हाका तेंच्यान निवडून दिवचो आनी बरें काम करपाक आदार करचो. मजगती BJP आनी मोगोन आपल्या उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. मोगोच्या दुसऱ्या लिस्टात कुंभारजुव्यां मोगोचो शैलेश नाईक, हरमला मोगोचो प्रवीण वांयगणकार, धारबांदोड्या मोगोची विंदा सावंत. BJPच्या दुसऱ्या लिस्टात शिरसय BJPची दिक्षा कानोळकार, लाटंबारच्या BJPची सृष्टी घाटवळ, बेतकी खांडोळा BJPचो श्रमेश भोसले, वेलिंग प्रियोळ BJPचो शिवराम नाईक, गिरदोली BJPची संजना वेळीप, रिवणा BJPचो सुरेश केपेकार, पैंगिणी BJPची शोभना वेळीप, सांकवाळे BJPची अनिता थोरात. ब्रेस्तारा 5 मार्च मेरेन उमेदवारी घालूंक प्राज आसा. बुधवार ब्रेस्तारा अजून गर्दी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.